पास्क परबेच्या सोम्यार देवाक बोसूंक आयलोल्या मोदें थोडे ग्रीक आसले। गालिल्यांतल्या बेतसायदाच्या फिलिपा सोशी येवन तांणी अशी मागणी केली, सायबा, आमी जेजूक पळोवंक सोदतात। फिलिपा वचून आंद्रेक सांगलें। आंद्रेन आनी फिलिपान बराबर जेजूक सांगलें। जेजून तांकां प्रतिपाल केलो, मनशाचो पूत मैमवंत जावचो वेळ पावलो। हांव तुमकां सोच सांगतां, गवाचो कोणो जमनीर पडून मरो ना जाल्यार तो तसोच उरता, पूण मरोत जाल्यार जायतें पीक दिता। जो कोण आपल्या जिवाचो मोग करता तो आपलो जीव इबाड करता, आनी जो कोण ह्या संवसारांत आपल्या जिवाचो देवस करता तो आपलो जीव सासणाच्या जिविताक सांबाळटा। कोणूय म्हजी सेवा करता जाल्यार ताणें म्हजो पाटलाव करूंक जाय, आनी होय हांव आसां थंय म्हजो सेवकूय आसतलो। कोणूय म्हजी सेवा करीत जाल्यार म्हजो बाप ताका मान दितलो। आतां म्हजे राखांत आयलां, हांव कितें म्हणूं? बापा, ह्या वेळांतलो म्हाका निवार अशें म्हणूं? ना, हेच पासत हांव ह्या वेळाक पावलां। बापा, तुज्या नांवाक मोहिमा जोडून घे। तेन्ना एक स्वर्गीचो ताळो आयलो। हांवें म्हज्या नांवाक मोहिमा जोडून घेतल्या आनी परत हांव मोहिमा जोडून घेतलो। लागीं आसलेल्या लोकांक हो ताळो आयकलो आनी म्हणलें, गडगडात मारला। दुसऱ्यांनी म्हणलें, एक देवदूत ताजे कडेन उलयलो। जेजून प्रतिपाल केलो, हो ताळो म्हज्या पासत न्हय, तर तुमच्या पासत गाजला। आतां संवसाराची मनसुबी करचो वेळ आतां ह्या संवसाराचो अधिकारी भायर पडटलो, आनी जेन्ना म्हाका जमनीवेलो ऊंच उबारीत तेन्ना हांव सगळ्या मनशांक म्हजेशी ओडून हाडटलो। अशें म्हणून आपूण कसले तरेचें मरण भोगचो आसलो तें ताणें दाखोवन दिलें।